जिखून आयिल्ले आमदार मुख्यमंत्री थारायतले नाजाल्यार दिल्लीच्यानूय फुडारी हाडपाक शकता म्हूण नितीन गडकरी उलयल्लो। हाचेर मोगोन टिका केल्या। मोगो म्हणटा बीजेपी कडेन मुख्यमंत्री पदा खातीर एकूय सक्षम उमेदवार ना। पळय आज पर्यंत 37 सीट्स बीजेपीन डिक्लेअर केला आनी जेन्ना ते म्हणटा की आमकां भायल्यान खंयचो तरी हाडचो पडटलो म्हणजे ह्या 36 मेंबरांचेर तेंचो विश्वास ना असो तेजो अर्थ जाता। न्ही नाजाल्यार गरज पडना जेन्ना 37 तुजे विश्वासू अशें हें दवरता त्या म्हणजे जेन्ना तूं भायल्यान हाडचो पडटलो म्हणटा तेन्ना हेजो अर्थूच कितें ह्या 37 जाणांचेर तुजो विश्वास ना। ते गव्हर्मेंट फॉर्म करताले म्हणून आमीच गव्हर्मेंट फॉर्म करताले आमकां तो प्रश्नच येना तेंचे न्ही हे दिशाभूल करपा खातीर म्हणटा हे दिशाभूल करपा खातीर नाजाल्यार तुजे पयलीं निवडून येतकीर मागीर तूं उलोवपा जाय न्ही तें न्ही इट अपियर्स नाजाल्यार तूं 37 मेंबर तुजे कडेन आसतना तुजे कडेन 26 मेंबर येतले तरी पूण तुका भायल्यान हाडचो पडटलो हो दिशाभूल करपाचो। मागीर पोस्ट अलायन्स करताले 37 जर तुजे 26 जर तुजे सीट येता तुका अलायन्स करपाचो प्रश्नूच येना, आमचो सपोर्टूय घेवपाचो प्रश्न येना। मोगोन शेनवार आनीक 5 मतदारसंघां खातीर नांवां जाहीर केली। कुठ्ठाळे सुमन शर्मा, हळडोणे महेश साटेलकार, सांताक्रूज प्रकाश नायक, मडगांव जयेश नायक, परवरे राजेश सिनाय हे 5 उमेदवार धरून मोगोचे 23 उमेदवार जाहीर जाल्यात। आमी 18 काल गेल्या आनी आज 5 टोटल 23 जाल्यात आज पर्यंत आनी आज आनी फाल्यां पर्यंत बाकीचे आमचे डिक्लेअर जातले। न्ही आमी आतां 30 हें केल्या खंयचो पण हय 3 तेतूंचे आमी हें केल्या कित्याक आमचे थंय कांय काम ना 3 सिटां कडेन पूण बाकीचे 4 सीट उरल्या तातूंत आमी हें करतले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी चेतन गवस।